उजो पालोवपाचें काम ताकतिकेन जावचें म्हूण फायर ब्रिगेडीन 6 खासा मोटरसायकली हाडल्यात। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बुधवारा बावटो दाखोवन ह्या मोटरसायकलीचें उक्तावण केलें। ज्या वाठारांत खाची कोणशांनी मोठ्यो फायर ब्रिगेडी पावपाक कुस्तार जातात थंय वा ट्रॅफिक जॅमाचे सुवातींनी वचून उजो पालोवपाचें काम ह्यो मोटरसायकली करतल्यो। गोंयच्या हेर वाठारांनी असल्यो मोटरसायकली हाडटले। गोंय उजो पालोवपी दळान 6 नव्यो बुलेटी हाडल्यात। ज्या वाठारांत उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो वचूंक शकनात त्या वाठारांत वचून उजो पालोवपाचें काम ह्या मोटरसायकली वेल्यान वचून करतले। गोंयभर अश्यो मोटरसायकली हाडपाचो विचार आसा। Honorable Chief Minister has just inducted the motorcycle first response vehicle into the Goa Fire and Emergency Services. Initially we have purchased now 6 motorcycle first response, and it will be very useful for the fire and emergency services to go into the bylanes and any congested areas for instant fire extinguishing, and it has got instant water mist and compressed air foam fire extinguishers. Each motorcycle will have 2 persons with 2 backpacks, and the firefighters are well versed to fight such fires. And every fire station आम्ही ते इंडक्ट करपाक फुडे प्रयत्न करतले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बावटो दाखोवन ह्या मोटरसायकलींचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार उजो पालोवपाचेर प्रात्यक्षिकाय जाली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। उसगांव तिस्कार आशिल्ल्या देवयानी फूड इंडस्ट्रीज कंपनीन एका कामगाराक कामावेल्यान काडून उडयल्ल्यान सगळ्या कामगारांनी बुधवारा काम बंद दवरून गेटी भायर निदर्शनां केली। थळावो सरपंच तुषार वाळवे आनी हेरांनी वाद मिटोवपाचो यत्न केलो। 2 दिसां भितर हो प्रस्न सोडोवपाचें उतर कंपनीन दिलां। देवयानी फूड ह्या आईस्क्रीम तयार करपी उसगांव तिस्कावेल्या कंपनीन एका कामगाराक कामावेल्यान काडून उडयल्ल्यान हेर कामगारांनी संप करून गेटी भायर बरोच बोवाळ घालो। काडून उडयल्ल्या कामगाराक परत घेवचो अशी तांची मागणी। थळावो सरपंच आनी हेरांनी कंपनीच्या मॅनेजराक मेळून काडिल्ल्या कामगाराक कामार घेवपाची मागणी केली। राजेंद्र म्हणून ताका तेंच्यांनी कितें कामाचो काडला म्हणून आमकां हेंच्यांनी आपयल्ले ताका परतो घेवचो म्हणून ते म्हणटा कितें युनियन लिडर एक आमकां उलोवपाक तेंचे कडेन डिस्कस करून ते आयकपाक रेडी ना। पूण सद्या कितें जालें डिस्कशन जालें की तेंच्यांनी ताका एक 2 दिसाचो टायमींग दिला ताका जॉइन करता म्हणून, आनी आमकां सांगलां की पंचायत जो न्यू जॉब कितें आहा तो आमी पंचायतीक कळयतले म्हणून आनी आमकां सांगून घेतले म्हणून। उसगांव वाठारांतल्या चडशा कंपन्यांनी कॉन्ट्राक्ट पद्दतीचेर कामगार आसात, त्या खातीर हो सगळो बोवाळ जाता अशें भाजपा फुडारी सत्यविजय नायकान सांगलें। कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम हांगा आहा, 2-3 कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते कॉन्ट्रॅक्टराक लागून आमच्या हांगा चड प्रॉब्लेम जाता। सगळ्या फॅक्टरींनी होच प्रॉब्लेम आहा। ते कॉन्ट्रॅक्टर आहा जो आपलो जो हांगा जो आहा मनमानी कारभार करता। जे वर्कर आहा ते आमचे गोंयचे सोडून आमच्या पंचायतीचे सोडून बाकी गोंयांचे सुद्दां सोडून भायले UP बिहार हांगासरले वर्कर हाडटा आनी हांगा भरता। आनी आमचे जे आहा लोक आहा आमचे स्थानीक जे कितें शिकलेले सुद्दां आहा तांकां हांगा तेंची तोंडां पळोवची पडटा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। मुरगांव गट काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष नेमपाच्या काँग्रेसीच्या निर्णयाक लागून थंयचे काँग्रेस कार्यकर्ते आबूज जाल्यात। थंयचो आदलो अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षाक काडून नवो अध्यक्ष नेमिल्ल्यान कार्यकर्ते कोत्र गेला। ही लोकशाही विरोधी गजाल पक्षाचे फुडारी आनी 40 मतदारसंघांनी पावोवपाची तयारी तांणी केल्या, मात पक्ष सोडपाची तांची तयारी ना। नेमकें कितें करप हें तांकांच कळना। मुरगांव गट काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष नितीन चोपडेकार आनी उपाध्यक्ष सेबेस्तीन फेर्नांडीसाक काँग्रेस पक्षान पदावयल्यान देंवयले। काँग्रेसीन भायले भायर हिलारियो ट्रावसाक मुरगांव गट काँग्रेसीचो अध्यक्ष नेमलो, पूण थळाव्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक ते पेपरांत वाचून कळ्ळें। कार्यकर्ते म्हणटात ही गजाल लोकशाही विरोधी। दिस इज डेमोक्रेसी, आमची डेमोक्रेटीक इश्यूच्या प्रमाणे आमकां दिस इज नॉट रायट केले आमकां खबर ना, आमी पेपरांत वाचले। ह्या निर्णयान काचाबूल जाल्ल्या कार्यकर्त्यांक सध्या कितें करचें तेंच कळना। एके वटेन काँग्रेसीची ही लोकशाय विरोधी गजाल सगळ्या मतदारसंघांनी पावयतले म्हणून उलोवन दाखयतात, दुसरे वटयान काँग्रेसी कडेन निश्ठा उक्तायतात। आमच्या ब्लॉकाक प्रेजिडेंटाक परतो ब्लॉक प्रेजिडेंट करपाक जाय ना जाल्यार आमी मुरगांव तालुका भितर आख्ख्या मुरगांव तालुक्यांत वाड्यांनी वचून काँग्रेस मेंबरांक ब्लॉकाच्या मेंबरांक काँग्रेस कार्यकर्त्यांक थिंगा वचून सांगतले की आमचेर अन्याय जाला आहा म्हणून। तरी जावना जाल्यार आमी आख्ख्या गोंयच्या 40 कॉन्स्टिट्युएंसी जावन आमी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएंसीक आमी तांकां आमंत्रण करतले
की आमचेर अन्याय घडला. बट समजा रिइलेक्शन जावंक ना आमच्या एक्शन काय ना, आम्ही काँग्रेसचे मेंबर आणि आम्ही काँग्रेसचेच मेंबर आसतले, पूण आम्ही अशें करून दिवपाक ना. जे आम्ही लोकशाही आहा पळय थिंगा अशें जायना. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.